गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आज परत एक फावट घेवन आयला तुमच्या मुखार आमची कार्यावळ तिचे मत। आज आमी आसा केपें मतदारसंघान आनी आतां सध्या उबे आसा मोरपिल्ला ह्या गांवान। हांगासर लागशिल्ले गांव आसात भरपूर आनी तातूंत आमी वचून जाणून घेवपाची आसात तिचे मत। खुश आसा पूण आमी जे आतां काम करपा जाय न्हू भुरग्यांले भुरग्यां जर कितें काम केलें कितें केलें जाल्यार खूश जातलीं न्हू। आनी जे काम करना जाल्यार आमी कशी उमेदवार जातलीं। आतां आमगे भुरगीं 15वी करून 12th करून भुरगीं बेकार आसा पळय। भुरग्याले कितें तरी काम करपा जाय। भुरग्याले जर कितें काम करता जाल्यार आमी खूश जाता। आनी बेश्टी तुमी आतां इलेक्शन येयले त्या टायमार तुमी येता काम करता, फाल्यां आमी कसली भुरग्यां तर कॉल लेटर गेले तूं एक घेवन यो त्याक घेवन येयल्यार आमकां कामूच जायना। जाल्यार आमी जेन्ना वोटींग करता आमी तुमकां करता न्हू। जाल्यार त्या गेले म्हणटगीर भुरग्यांली कामां तुमी ऑपोजिशना आनी कितें हाडपा जायना। आमी मत मारलें म्हणटा डायरेक्ट मागे घेवन गेले जाल्यार भुरग्यांक काम करपा जाय। हें आमकां नाल्यार तूं कितें करता कोण मेंबर आसा तांकां तुमी हाडाय म्हणटा तशें करून आमकां करपाक कोतायना। खुश आय आमी। आमकां तो कोण येना न्हू तो आमदार आमकां तो बरो आहा आमदार। तशी आमी हेची वासना ती आमदाराचेर आमी बरी आहा। आमगे कितें काम करूंक जाय म्हणटा आमी। पावस भर उदक मेळटा आमकां मागीर गिमाची मातशी त्रास जाता आमकां कित्याक एक दीस मदें घालून तें एक वर जाल्यार एक वर सोडटा पळय उदक तेन्ना आमकां उदका बी प्रॉब्लेम जाता। मागीर हरशीं तुका उदक बी आतां पावसाचें उदका प्रॉब्लेम ना म्हण तूं। खरेंच सरकाराचेर खुश आसा तुमकां बदल जाय की तुमकां बदल नाका? आमकां सांगतली न्हू गो। आमी एक दोग जाणांनी उलयलें म्हण कांय जायना पळय। जे आमगे वार्डाचे लोक आसा किंवा गांवचे लोक आसा तेंचेर आसा न्हू। आमी एक दोग जाणां आमगे हय होच आमदार जाय तोच आमदार आमचे कडेन कांय डिपेंड ना पळय। काम करपा जाय न्हू आमकां कितें जाल्यार काम करपा जाय। आमगे भुरग्यां बी आमगे भुरगीं शिकून घरा कडेन आसा आमकां कितें जाल्यार काम करपा जाय। आतांचो आमदार करता कितें काम? आमदारान कांय केलें ना आमगे काम। आतां जी सरकार आसा तुमचो आतां आमदार आसा हांगा ताजेर तुमी खुश आसात? हय आसा। कितें उदरगत केल्या कशी दिसता हांगा? केल्या पूण चड अशें कांयच केलें ना, कमी प्रमाणात केला। तुमची कितें अपेक्षा आसा? आमच्यो अशें म्हळ्यार अशें कोणा कामां बी लावचें अशें भुरगीं शिकले आसा तांकां। आनी आमकां उदक बीन सारकें मेळना न्हू उदक हें करचें अशें अशें सवाय कितें करपाचें न्हू सामान आसा तें। आतां भाजी बीन खूब म्हारग जाली पळय म्हळ्यार कमी करपाची रेट बीन। आतां वेगवेगळे पक्ष सध्या गोंयान मुखार आयल्या आनी तुमच्या हांगासरूय तुमच्या मतदारसंघानूय खुबशे नवीन पार्टीज येवपाच्यो आसा। सो त्या वेळार तुमकां कितें दिसता की तुमकां बदल जाय की तीच सरकार जाय? बदल करपाचो, बदल करून पळोवपाचो कशें दिसता तें। तूं कसलें काम करता हांगा? तूं हांगासरलीच गोंयचीच तूं? हय गोंयचें। कितलीं वर्सां जालीं गोंयान तुका? वर्सां चलताय कितलीं वर्सां तूं मत्तां बी घालताय? मत बी घालताय। घालताय? बरें तुका सरकारान कितें चल्लां तें खबर आसा? तुमचो आमदार कोण तो खबर आसा? दोग जाण उरताय न्हू ते पयशे बी तशें मेळना म्हाका। आतां मत घालतली अंदू मत घालतली तूं? मत घालता न्हू। घालतली मागीर आतां कोणाक हे फावट कोणाक घालतली? कोणाक जाल्यार घालपाचें न्हू घाल म्हणटा घालपा न्हू तें कोणा जाय तशें घालचें न्हू। आमगे आतां बरोवन घायल्या वयर माड गेले हें गेलें काजू गेल्यो म्हळ्यार आमकां कांय दिलें ना अजून कांयच दिवना। आतां प्रचाराक येतले पळय हांगासर तेन्ना तुमी तांकां सांगतली की आमकां बाय हें सगळें जाय म्हणून? हय सांगपा नाका। पिल्ला गांवच्यो आनीक 2 बायल्यो हांगासरल्यो आनीक 2 मतदार म्हज्या बरोबर आसा तांचें मत जाणून घेवया आमी। तेंच्या मनान आतां सद्या कितें विचार चल्ल्यात ते। तुमी मतां घालतात न्ही? सरकारान कितें तरी हांगासर बदल केला कसो दिसता तुका? केला कितें तरी हांगासर? आमी कांयच केलें ना गो आमी कांय केलें ना। सरकारान केला हांगा कितें? खबर ना कांयच खबर ना। जाय आंबे ते करूं नाका इतल्या लोकांक कोण कोण दिता काय म्हणटा न्हू। मातशें चिंततात की इतल्या लोकांक कोण करून दितलो? स्किमी बी येतात तुमकां बायलांची बी कितें कितें स्किम्स आसा पळय त्यो 1,500 रुपये पयशे बी मेळटा तुमकां?
हांगासर जो आमदार आसा तुका दिसता तो कितलो यशस्वी जाला तुमचे हांगासर कितें तरी बदल हाडपाक? आमदार आमगे बाबू हा पण ताणें कितें तरी बदल केला हांगासर? आम कांय बदल करना तो आतां आमी कितें आमगे काम अशें करपा आसा तें केन्ना कांय करना तो आमगेलो असो म्हणजे तुम्ही गेल्ली त्याच्या कडेन की सांगपाक की आमचे पळय काम कर किंवा आमकां मदत कर म्हणून गेल्ली केन्ना? ना आमी आतां केन्ना गेली ना आतां रोखड्योच वेंचणुको लागीं पावल्या तेन्ना तुमी मत घालपाक वतली तेन्ना तुमी कितें चिंतून मत घालतली? म्हळ्यार आतां आमगे कसलें काम करपाक जाय तेणी जाल्यार आमी ताका मत घालतली नाल्यार कितें घालतली. बरें बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा त्यो तुमच्या पर्यंत पावतात? हा आमकां कांयच ना आमकां पळय तें आमगे पळय घरा पळय हें आसा तें पळय मोडून पडपा जालें मागीर तें कोण कांय करना. मागीर पंचायतीन बरोवन घातिल्ले पंचायतीन बरयला सांगल्या म्हळ्यार कांयच करना तो रस्तो पळय अर्द फुटला म्हळ्यार ते कांय करनाय ते थंय. बरें म्हणजे तुमकां आतां तुमी कोण करपा ना ते पळय चेडे आसल्यार बारीक आसाय. पण तुज्या मनान तुका कितें दिसता की नवीन कोण तरी येवचो उमेदवार की तो येयले आमगे कितें काम जातालें बाबू करना आमगे काम बदल जाय कसो? हय अशें म्हण हय आनी न्यू येयल्यार आमी कितें काम करता म्हणून अशें आस तें आहा. मोरपिला ह्या गांवांत आमी भोंवडी करीत आसात वेगवेगळ्या बायलांक आमी मेळत आसा पण एक विचार करण्यासारकी गजाल आसा म्हणल्यार कितें हांगासरल्यो ज्यो बायल्यो आसा ती ज्या वातावरणान जी आतां इतलीं वर्सां काडला तांकां दिसता तीच तेंचे लायफ कशी तांकां दिसता कितें हांगाचे पेक्षा आनी दुसरें कांय आयुश्यच ना लायफूच ना ती त्याच हेतून घुटमळटात कशी आनी तांकां त्याच वातावरणान ती खूश आसा कशी दिसता. उदरगत कितें भायल्यो येवजणा कितें ह्यो तेंच्या पर्यंत आजून पावूंकूच ना आनी तांकां खबरूय ना की सद्याक सरकारान चल्लां कितें. ताका लागून चडश्यो बायल्यो उलोवपाकूय म्हळ्यार तांकां मन उक्तें करून उलोवपाची तांकां संद मेळना. तांकां दिसना की तांच्यांनी आपलें मन उक्तें करचें उलोवचें खंय तरी एक बंधन आशिल्लें तांकां दिसून येता तांचेर. तुमी हांगा कितलीं वर्सां रावता? आमी हिंगा ते 10 वर्सां जालें रावता हिंगा. आमकां सारकें उदक दिना कितें ना कांय ना. आमकां ते उदका ते पायपलायनी आसले ते सारकें उदक बी पळयना कितें सगळीं गांवां सगळीं उदक आहा म्हाका एकल्याक उदक ना. दिवाळे दिसा म्हाका उदक ना उदक सारकें दिनाय ते म्हाका हांवें कितें करूं? तुजें घर खंय हांगा? म्हागे घर तें वयर आनी तूं कसलें काम करता? हांव निघालें काम करता काजूचें मत घालपाक वता? हय मत घालपा वयता. आनी मत घालतना कोण तुका सांगता की अमक्याकूच मत घाल तेन्ना मत घालता की तूं चिंतता की हो बाय उमेदवार सारको किंवा ही पार्टी सारकी हे चिंतून तूं मत घालता? आमी मत कोणाकय घालतायत न्हू आमी तशें हें करनाय न्हू कोणाकय पडटा तें मत. कोणाक पडटा ताका पडटा पडटा. म्हणजे खरें म्हणजे सगळ्या बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हांगासरल्या ह्या वाठारांतल्या बायलां कडेन उलोवन हेंच दिसता की तांकां व्हडलीशी समजूच ना की खंयचें कितें सरकार कितें मत कोणाक घालपाक जाय किंवा कितें येवजण्यो हांगासर आसा तांकां कांय पडिल्लेच ना किंवा हांगासरले लोकूय तांकां हांगासर येवन सांगिनात की बाय ह्यो येवजण्यो आसात हे तुमकां स्किम्स मेळपाक जाय किंवा सरकार कितें हें तांकांय खबर ना. आई कशी आसा तूं? आसा बरें. बरें आतां वेंचणुक्यो लागीं पावला मत घालतली मगे? हय. बरें तुका खबर आसा की हांगासरलो आमदार कोण तो? हय. बरें कितें तरी हांगासर बदल हाडला कितें तरी हांगासर उदरगत केला कितें तरी हांगा? कांयच ना. तुमकां कितें दिसता कितें करपाक जाय कशें? करपा जाय कितलें म्हळ्यार करूं जाय न्हू तें तुमी करपा जाय कितलें म्हळ्यार करपा जाय न्हू. पण तुका दिसना की हांगासर म्हणजे सरकारान जे पयलीं आश्वासनां दिल्लीं तुमकां पयलीं येवन मतदानचे पयलीं ती कितें तरी पुरी केल्या? हांगा येयल्ले मागीर दारान प्रचाराक तेन्ना कितें सांगलें अमकें करतलें बरें तुका कितें दिसता सरकार कसो आसचो कसो कितें करचें? आमगे काम कांय करना तो आमगे चेडूं शिकले आहा एकदम म्हळ्यार काम कुचकूड करना 20 वर्स जालें त्या एक आमदारा मत मारताले कांयच काम करना आमगेलें कितें करपाचें? म्हणजे तुका आतां हे फावटी कितें बदल जाय नवीन सरकार जाय? न्हय मात तशी न्हू ती मात त्या प्रमाण मारपाचें चिंतूंक ना तुवें अजून? बरें आतां तुका जी तुमची सरकार आसा तुमचो आमदार आसा तुका दिसता तेणें हांगासर कितें तरी तुमच्या वाठारान बदल हाडला कसो कितें तरी उदरगत केला कशी दिसता? कोण केल्ली दिसता. बरें बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसात पळय त्यो तुमच्या पर्यंत पावतात? कितें आमी कांय करनाय न्हू घराडे शेतां हें काम करता आनी कांय करनाय. ती स्कीम आसा पळय म्हयन्याक 1,500 बी मेळटा पळय तुमकां मेळटा हय तें मेळटा सारकें मेळटात वेवस्थीत टायमार येता? हय येताय टायमार केल्ल्यान येताय हरशीं येवपा येत्यान सान येताय सारकें.
आता मत घालपाक वतली तेन्ना तुमचे कशें आसता मत घालप, की कोण शेजाऱ्या सांगतात म्हणून किंवा घरची सांगतात म्हणून मत घालतात, की बायलेचें एक मत तिजे स्वताच्या मनांतल्यान तूं घालता? आमगे मनांतल्यान घालता आमी, दुसऱ्यान घाल म्हूण घालनाय न्हू. मागे मनाक कितें करपा आसा तें हांव करतलें. तुका कसलो आमदार जाय हांगासर, म्हणजे कितें करणारो आमदार जाय? कोणा मारपा ताका मारता न्हू. ना पण कितें चिंतून घालता, म्हणजे कितें काम केल्लें जाय तुका, किंवा ना बाय हांव अमकेच पार्टीचो म्हणून चिंतून घालता, काय खरेंच काम करणारो घालता? हय, आमगे काम करपा जाय म्हणून घालताय न्हू आमी. कोण खंयच्याले आमदाराक काम आमगे करपा जाय म्हणून घालताय न्हू आमी. आतांचो आमदार किंवा आतांची सरकार जी आहा ताजेर तूं खुश आसा? हय, आतां कोण येता ताका तो आमगेलो म्हणपा न्हू, मत मारून येता तो. म्हणजे तुका बदल बी असो नाका, तूं खुश आसा त्या सरकाराचेर? हय हय, कोण मात्याक मारता न्हू हे सरकार जावपा कोणाक जाल्यार. थँक्यू. सध्या आमी आसा मोरपिल्ला कानिबाग ह्या वाठारान, आनी हांगासर हो ल्हानसो गांव आसा. हांगासर आमी खुबशीं घरां पळोवपाक मेळटा, खुबश्यो फॅमिलीज हांगासर आसा. हांगासर कितली उदरगत जाल्यार हांगासरल्या बायलांचें मत जाणून घेवपाक आमी हांगा आयल्यात. जाणून घेवया तिचें मत. म्हाका सांगा, तुम्ही ह्या वाठारान हांगासर ह्या घरान तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा रावता? जाली 20 वर्सां. म्हणजे 20 वर्सां तुम्ही अशीच रावता, की पयलीं दुसरे कडेन बी घर आशिल्लें तुमचें? ना 20 वर्सां अशीच आसा? आणि केन्नाच कोण हांगासर येवंक ना हांगा तुमकां पळोवपाक, म्हणजे सरकाराचो कोण तुमचो हांगासरलो पंच किंवा खंयचोच मनीस हांगा येवन तुमची ही हालत पळोवन नाशिल्ली? म्हूण कोण येवंक नाहलो न्हू. तुमी म्हाका मत घालताले सांग, तुमी मताक वतात, तुमी मतां घालतात तुमी? हय. बरें, म्हणजे तुमी मतां घालपाक वतात, म्हणजे तुमचे हांगासर प्रचाराक लोक येता आसतले न्ही? हय. जेन्ना प्रचार करपाक येता तेन्नाय तुमची ही अवस्था पळोवन कोणेच फुडाकार घेवंक ना? फुडाकार म्हळ्यार कोण घेतलो आमगेलो? तुमी सांगूं ना की तुमकां गरज आसा, घर जाय सारकें, किंवा तुमकां बांदून दिया घर म्हणून तुमी सांगूं नाशिल्ले? ना. केन्ना सांगूं ना? अशीच रावताली? पण आतां म्हाका एक सांगा, तुमकां कितें अपेक्षा आसा की ना सरकारा कडल्यान? तुमच्यो कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान? तुमकां कितें जाय? जाय पण दिल्यार जाय न्हू तें. हय, पण कितें तुमच्यो गरजो कितें आसात? ह्याच घरान हांगासरूच रावन तुमी खुश आसात? हिंगा रावपा ना आमी आतां. पण तुमकां दिसना की तुमचें घर सारकें बांदून दिवचें, किंवा तुमकां हांगा सारकें कितें ती तुमची साधन सुविधा दिवच्यो कश्यो? मागीर दिल जाल्यार बांदपा न्हू तें. म्हणजे आमी पळोवपाक शकतात की हांगासर रावून तांकां इतली संवय जाला की तांकां खरें सूख किंवा खरें घराची कितें सूख आसता हें तांकां आजून कळोवंकूच ना अशें दिसपाक लागलां हांगासर. म्हणजे सरकारा कडल्यान तांकां कांय अपेक्षाच ना, कित्याक तांकां खबर आसा की 20 वर्सां जालीं ती अशीच हांगा रावतात आनी कोणेच हाची दखल घेवंक ना. हांगासर पळयतात, हांगा प्रचाराक येतात, पण कोणाकूच दिसूंक ना की तांकांय कितें तरी तांच्या खातीर कितें करून दिवचें. हांगासरले लोक जे आसा चडशे शिकिल्ले ना. हांगासर तांकां दिसता की जें तांकां मेळ्ळा तातूंतच तेंच्यांनी सुखी रावचें कशें. म्हाका एक सांगा तुमी की हांगासर खुबशे लोकांची घरां आसा, तुमी गोंयकारात न्ही, हांगासरलीत न्ही, तुमी केन्नाच पयलीं घर बांदपाची बी हांगा चिंतून नाशिल्ले? म्हण आमच्यान जायना न्हू. कितें काम करतात? आमी कांय काम करना. काय काम करिना? घरान कोण वचपाचें. घरान कोण कोण आसा हांगा? 4 जाण. भुरगीं आनी तुमी? आनी भुरगीं शिकयता बी खंय? एक हिंग वयता थंय इस्कॉलाक राय कुंकोळी. हय. आनी एक आनी कामाचेर रावन म्हणल्यार तुमी हेच, पण आतां इतले कोण कोण येता लोक येतात पळय हांगासर, तुमचो हांगासर आमदार कोण तो खबर आहा तुका? बाबू कुळीकर. खबर आसा. बरें, मागीर तांचे लोक बी मतां खातीर हांगासर येनात तुमच्या फुड्यान? येता. तेन्नाय तुमी तांकांय सांगूं ना की आमकां बाय आमच्यो गरज्यो आसा, आमकां मातशी घर बांदून दिया किंवा आमकां मजत करा अशें सांगूं नाशिल्लें केन्ना? आमी सांगला. राशन मेळटा तुमकां? हय. कितें मेळटा राशनाचेर? तांदूळ, साकर. तांदूळ आनी साकर. बरें, तुमी सरकाराचेर खूश आसात? खुश आहा म्हळ्यार खुश उरप न्हू ती सरकाराचेर. तुमकां
तुमकां दिसना की सरकारान इतले भायर व्हडले व्हडले पूल बांदतात, व्हडले व्हडले हॉस्पिटलां बांदतात, भायर रस्ते सारके करतात, पण तुमकां तुमचो एक कुटुंब आसा तांकां कितें तरी घर दिवचें, तुमकां 4 भिंती काडून दिवचे अशें तुमकां दिसना हांगासर? तुमकां पावसान बी त्रास जायना हांगासर रावपाक? वयर आसा झाड आसा. आनी हरशीं तुका त्रास जायना, उदक बी येना भितर? ती पत्री घातली न्हू आतां कोणे घालून दिले पत्रे? कट्याचे. आतां घालून दिला? कितले दीस जाले घालून दिल्यात? जालो 1 म्हयनो. 1 म्हयनो. म्हाका दिसता अशी खुबशीं लोकां आसा तांकां इतली संवय जाल्ली आसता अशा वाठारान रावून, अशा परिस्थितीन रावून की तांकांच खबर ना की मुळाव्यो सुविधा कितें आनी तांची हक्क कितें आसात ते. सरकारांच्यो कितल्योश्योच येवजण्यो आसात ज्यो तांकां पावोवपाक जाय, पण ह्यो पावना आनी तांकां खबरूय आसना. सो ताका लागून तांची अपेक्षा आसना की सरकारान तांच्या खातीर कितें तरी करून दिवचें. अशी परिस्थिती आसा की ज्या परिस्थितीन ती रावता तातूंतच ती खूश आसा अशें दिसपाक लागल्या. तांकां धड घर ना, तांकां हांगासर लायट ना, तरी आसतना तांचो भुरगो आतां 11वेन पावला, फक्त चिमणेचेर ते शिकल्या लायटी शिवाय, आनी ताका तेजो धाकटो भावूय आसा हांगासर, तो आतां 3रेक आसा. म्हाका आजुनूय एक व्हडलो प्रश्न पडटा. आमी हे म्हणटा कितलेशेच हांगासर डेव्हलपमेंट जाला म्हणटात, पण ही डेव्हलपमेंट खंय हांगासर गांवगिऱ्या वाठारांनी कित्याक दिसना होच एक व्हडलो प्रश्न आसा. हांगासर तांची परिस्थिती पळोवन म्हाका दिसता कोणायकूय हांगा इतलेंच वायट दिसतलें जितलें हांगासर म्हाका दिसपाक लागला की ते इतले हांगासर तिची परिस्थिती बरी ना, तिची म्हणटा आपली मेंटल स्टेट बरी ना, ताका बरें उलोवपाक कळना, तरी आसतना तांकां शिक्षणूय घेवपाक तितलेंच गरजेचें, शिक्षणूय घेतात ते. आनी अशी अवस्था कोण इमॅजिनूच करूं शकना की आमचें गोंय, आमी जें म्हणटात की भरपूर उदरगत जाता, आमचे कितलेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो कितलो बरो आसा, आनी गोंया एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, कोणाकूच दिसना की आमचें हें खरें गोंय हें अशें आसा, हें गांवगिऱ्या वाठारांतलें गोंय अशें आसा की बेसीक नीड्स, जे मुळाव्यो सुविधा आसा त्योच हांगा पर्यंत पावना. ताच्या पेक्षा आनी कितले वायट गजाल आसूं शकता ही. आमी गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता हांगासर ही परिस्थिती तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. जेन्ना खंयचो आमदार, खंयचो उमेदवार आसता तांकां दिसता की आमी खूब उदरगत गेला आमच्या वाठारान, पण म्हाका एक प्रश्न व्हडलो पडटा की अशें ह्या गांवगिऱ्या वाठारान अशीं जेन्ना घरां आसता, अशी जेन्ना फॅमिलीज आसता, थंय हांगासर कित्याक पावना? हे बेसीक नीड्स, सादी लायट, सादें शिक्षणा खातीर तांकां प्रॉपर लायट किंवा तांकां फॅसिलिटीज कित्याक मेळना, हेच व्हडलोच प्रश्न आसा. गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगती जी आमी उलयतात, आमचें सरकार उलयता, हीच उदरगत हांगासर आनी एक घर आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या घरान सद्या तरी आमकां कोण उलोवपाक मेळूंक ना, कित्याक दिसवड्याचे कामगार हे आनी ताका लागून ती कामाक गेला. आनी मुख्य म्हणल्यार ही गोंयकारां, ही भायले लोक न्हय, ही गोंयचीच लोकां हांगासर रावल्यात आनी तांकां बेसीक मुळाव्यो सुविधा आमी ज्यो म्हणटात त्यो हांगासर खंय पावतात हें म्हाका आजून कळना. गोमंतक टीव्ही वरवीं आमी हो प्रश्न मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात की गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत, बायलांचे प्रश्न आनी आमचे गोंयकारांचे गोंयकारपण हें हांगाच दिसून येता. हेंच गोंयकारपण. कानीबाग ह्या वाठारान आमी आसात आनी तिचें मत, हें मत जाणून घेवपाक हांगासर आयिल्ली. पण हांगासरली परिस्थिती जर पळयत जाल्यार खरेंच कोणाच्या आंगार कांटे उबे रावता अशी परिस्थिती आसा हांगासर. हांगा ल्हान ल्हान घरां आसात, घराय म्हणूं शकना, कित्याक घर म्हणटात ती 4 भिंती आसतात, पण हांगासर 4 भिंती आमकां दिसनात. हांगासर ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आनी तांचे जर पळयत तांची उदरगत कितली जाता आनी कितलें डेव्हलपमेंट जाला हें कळून येता. हांगासर आमच्या बरोबर हांगासरीत एक बायल आसा, तिका आमी विचारलें की हांगासर मेन जी सुविधा आसता, मेन जी गरज आसता टॉयलेटाची, ती हांगा टॉयलेट ना, ही एक व्हडलें आश्चर्य कशें हांगासर. पण हांगासर आदी पासूनच टॉयलेटूच ना हांगा. ना टॉयलेट ना. तुमकां त्रास जायना? आतां तूं प्रेग्नंट आसा मगो, मागीर तुका त्रास जायना वचपाक? त्रास जाता
पण हांगासर जेन्ना अशे कोण उमेदवार बी येतात पळय कोणी हेजे पार्टीचे गव्हर्मेंटाचे तांकां तुमी केन्ना सांगू ना की आमकां हांगा टॉयलेट बांदून दिया म्हणून? सांगलें पण मागीर कांयच उलोवंक ना फुडें मागीर ते? तुका कितें दिसता सरकार जो आतां आसा तो आपले जे तेंच्यांनी पयलींच सांगले की वेगवेगळे आश्वासनां दिल्ली, तुका दिसता ती कितपत पुरी जाल्या कशी? सरकार आश्वासन दिल्ली पूण एक घर लक्ष्मी एका बायलांनी 1,500 केला. हेवटेन घातला तेवटेन भायर घातला. कळ्ळें तुका? नेण्टी भुरगीं पयलीं सद्या भिके पडल्या. ते पळय भुरगीं पोट भरता कशें? थोडे कमी शिकले आसा, थोडे चड शिकलेले आसा. तेंची भुरग्यांक तेणें कशें पोसप? म्हणजे एकंदरीत तुम्ही सरकाराचेर खुश ना? सरकाराचे खुश हांव सरकार हो सरकार तो सरकार. काँग्रेसी वेळार आमी खूब मातशे गरीब लोक आमगे वयर सरलो. हांव काँग्रेसी हांव सांगता सरळ आमी गरीब लोक वयर सरलो. ही भाडकारशाही जाल्या. आपलेंच पळयता. तुगेल्या ताटां पडलें म्हण जालें शीत रोस आमच्या ताटां कोणी पळयता? आमच्या ताटां पळयना ते. कामां लागल्यार तूं काँग्रेसी मनीस म्हणटा तूं कामां लावपा जायना. हे कॅन्डिडेटीक उलयता पयलींचे आमदार. बरें तुमकां दिसता की आतां बदल जाय कसो? बदल जालो तशें ना. आमकां कॅन्डिडेटीक बरो जायो. हांव हो सरकार वायट म्हणना तो सरकार वायट म्हणना. कित्याक सरकार जालें पळय हितूंतलो तितून वयता हितून तितून वयता. आमी तर गेले आमचेर पट दवरा शिक्को. तूं BJPचो तूं काँग्रेसी हें आनी उलोवप आसा? ना न्ही. सद्या पयलीं काँग्रेसीचेर निवडून हाडले गोंया आमगेले. आतां काँग्रेस उरल्या BJP गेले ना. फायदो कितें जालो? तशें जावपाय ना. आमकां कॅन्डिडेटीक बरो जायो. तो कॅन्डिडेटीक खरेंच झगडोन गरिबां खातीर झगडोवपा जाय. एक पळय इश्कोलां सर आसता गुरुजी तेका जात पात लागना तो सगळ्यां सारको शिकयता तसो आमदार ती भुरगीं आपली मानूंक जाय. बरें तुका कितें दिसता गव्हर्मेंटान जे प्रॉमिसीस केल्ले ते फुलफील केला? ना कांयच केलो ना. ओके तुमकां वेगवेगळ्यो स्किम्स बी तुमचे पर्यंत पावतात गव्हर्मेंटाच्यो? ना सद्या ना. कांय चडशे कोण आमकां आमगे सरपंच आहा तो पासून आमकां सांगना कितें गव्हर्मेंट कसली फेसिलिटी आहा जॉब कितें आहा तें आमकां कांय कळय ना. पण आतांचे जे तुमचे आमदार आसा तुमी ताचेर खुश आसात? ना चडशे आमकां तेणी अजून आमी आतां जाले 20 वर्सां जाले आमी तेका निवडून हाडला म्हळ्यार तेणी आमगे अशें करून आमकां कांय चडशे हेल्प कांयच करूं ना. म्हणजे आमकां आतां आमगे खरें दिसता आमकां तेका हाडपा नाका दुसरें कोण चेंज करपा जाय अशें दिसता आमकां. तुमकां कितें दिसता सोनिया की हांगासर तुमच्या वाठारांत कितली उदरगत जाल्या कशी? उदरगत तर कांयच जालें ना अजुनी म्हटल्यार अशें कितें जाल्यार एक करपा जाय अशें एक रस्त्याचें कितें इवन आमचे हांगा बाळ्ळी आसा थंय तर कांयच रस्ते ना कांयच ना सगळें कांयच म्हळ्यार कांयच ना. पण तुमचो जो आमदार आसा तुमी ताचेर खरेंच खुश आसा की एक चलोवन घेवपाक जाय म्हणून चलयतात? चलोवन घेवपा जाय म्हणून अशें चलयता. म्हणजे तुमी सरकाराचेर खुश ना सो तुमकां बदल जाय? ते बदल हें करपाकूच जाय आमकां आनी नाका अशें म्हाका दिसता. मुखार आमचे आतां बेनोड्या खड्ड्या थंय आसा केन्ना तांकां बाबड्या उदकाची खूब प्रॉब्लम जाता. हांगा जाल्यार ती पंचायती सायडीन येता सदांच सांगता उदक ना लायट ना सदांच प्रॉब्लम तेच तेंचे बाबड्याचे. हांगा येवन सुद्दां ती रडटा म्हजे फुड्या अशें करून. हांव मागीर तांकां पंचायती वचून सांगता मातशें तांकां हें कर अशें म्हणून. आतां हांगासर कितल्यो बायलां कडेन आमी गांवांतले उलयली पण ती चडशी कांय उलोवपाक तयार ना. अशें कितें कोणी कितें म्हणटलो अशें करून ताका लागून ती भिता. तांचे प्रश्न आसून सुद्दां ती उलोवपाक तयार ना. ताका एक दबोवन दवरल्या भशेन तशें करून दवरल्या तेणी. बरें बायलां खातीर हांगा कितें स्किमी आसात आनी कितल्यो पर्यंत पावल्यात त्यो? स्किमी म्हटल्यार तर हांव सद्या हावज वायफ आनी प्लस हांव महिला मंडळ बी आसा सो तितली अशी कांय ना उदरगत अशी ना अशी पावना अशें. आतां भितर आमी आतां गांवगिऱ्या वाठारांत गेल्ली तितून सामक्यो बायल्यो शेतांनी बी काम करतात पण तांकां खंय तरी पळयत जाल्यार दिसता की ती आतां जें चल्लां तातूंतच ती खुश आसा कशी दिसता. हय तितून अशें म्हळ्यार तांकां तशें एक वीट अशें आयिल्लें आसा. म्हळ्यार पयशांक लागून प्रॉब्लम आसा गव्हर्मेंटूय तांकां बाबड्या हेल्प करना जेवणा लागून प्रॉब्लम. हांगा सुद्दां इवन ते म्हाजें सुपर मार्केट आसा जेन्ना पळय सामान घेता न्ही तेंच्या हांव दोळ्यांतल्यान दुखू भायर अशें पळयता हांव तांकां जाता तितली हेल्प करूंक करता. जेन्ना एक साकर सुद्दां ती घेता न्ही तेन्ना ती बाय आपल्या 1/2 किलो दी 1 किलो आपल्याच्यान जायना अशें म्हणटा. तेन्ना म्हाका खूब फील जाता पूण हांव तांकां कळनासतना हांव ते 20 लायना 15 रुपया लायता अशी थोडी आसा हांगा.
खूब फील कळटा हांगासरले लोकांचे कशें कितें हें आसा हांगासर शॉपार येता मागीर ती आपली ओन अशें करून मातसो खाता अशें काम करता दिसाच्या बाबड्याचें हें करता आनी भुरग्यां अशें पूण तें गोवोरमेंटा कडेन कांय अपेक्षा ना तेंकां बाबड्या इवन तेंचे आतां हावज हें आसा तें सुद्दां तेंकां पयशे मेळना मेळपाचें तें हांगा ती तुका सांगू 1000 फाटीं ती हांगा बँकान येता देना बँकान तेंकां बाबड्या एक कचरो असो कळ्ळें कचऱ्याचो व्हॅल्यू तेंकां इवन पंचायतीन सुद्दां तेंकां सांगना विचारना तेंकां बाबड्या वता कित्याक दवरता एक उदक पिवपाचें चान्स ना हांव तेंकां फ्री दिता हांगा येयलें जाल्यार इतलें कित्या खातीर म्हणटा तूं आतां हें ताजें सरकार तांचें लक्ष अजिबात दिना म्हणटा तूं पण थंयच्यानूच ते निवडून कशे येतात मागीर तेच MLA कितें म्हाका कांय समजना कांय समजना कितें जाल्यार म्हाका खबर ना अशें तेच सांगता न्ही अशें आपलें जाय तशें अशें करून थोड्या मेळटा थोड्या मेळना मीस थोडी बाबडी ती उपाशीच रावता कितें एक खालें उदक पिलें रावलें अशी परिस्थिती आतां आसा सो तेणी तांकां पळोवपा जाय न्ही बाबडी कितें खाता कितें करता फकत वोटींग टायमाचेर थंय तेंचे घरान वचपा जायना फकत वोट घाल तेन्ना तेंकां पयशे दिले वोटींग हें केलें विकती घेतल्या अशें तेंकां घेता हें तेंकां सदांच कंटिन्यू करपा जाय तिचें मत जाणून घेवपाक आज आमी आयिल्लीं केपें मतदारसंघात हांगासरल्या वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवून आमकां कळ्ळें की खुबशे अशे लोक आसा जेंकां मुळाव्यो सुविधा अजून पर्यंत पावूंक ना खुबशे अशीं घरां आसा जेंची घराच ना खुबशे अशीं भुरगीं आसा जी लायट नासतना फक्त दिव्याचेर अभ्यास करतात अशे बारीक बारीक समस्या हांगासर कितल्याशाच लोकां मदीं आसात पण हांगासरलो आमदार तांचे पर्यंत पावना गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ह्यो समस्या कित्याक लागून आजुनूय सुटाव्यो जायनात हो एक व्हडलो प्रश्न आसा हांगासरले आमदार हांगासरले प्रशासन कितें करतात हाचेर व्हडलें प्रश्नचिन्ह आसा तिचें मत जाणून घेवपा खातीर आमचो हो प्रवास असोच चालू उरतलो पळयत रावात तिचें मत पळयत रावात गोमंतक TV